की हे सगळ्या गोष्टी करताना तुमचे मध्ये येवपाक एक उत्साह जाता. राजेशान म्हाका पयलीं फोन केल्लो की तुजे बिचोली तुवें सोडला कशी हांवें सांगलें सोडूंक ना कशीच करया म्हणून हांव येतूच करता. पण मेन म्हणजे कितें आहा की तुमी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की आमचे डॉक्टर्स, आमचे बॉर्न डॉक्टर्स, आमचे नर्सीस, तुमी ज्या तरेचें काम करता, आमचो MPS आसा उल्लेख केले की MPSांनी भरपूर काम केल्लें आसा. आमी तें केन्ना विसरूंक शकना. आमी आयजचो एक फेलिसिटेशनाचो कार्यक्रम इतल्याच खातीर दवरला आनी आयज तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हांवें एक प्रपोजल घातलो. मागीर NIV आमचे केंद्र सरकाराचे NIVचो एक भाग आसता पुण्याक जेणे आमी धाडटा की कारण आयज ज्या तरेन वेळ येता आनी परत एकदा वयर वचपाची शक्यता आसता तेजेर तो वेरियंट जो आसता तुमकां नर्सीस डॉक्टरांक हांव सांगूंक सोदता पत्रकार बी हांगा की हो वेरियंट बदलत आसा आनी ते प्रत्येक वेरियंटाक वेगळे तरेन म्हणून हांवें जिनोम सिक्वेन्सिंगाचें मशीन हांवें सजेस्ट केल्लें. अमेरिकेची एकूच कंपनी आहा जे आमच्या देशांत ते विकतात ते आमी मशीन आमी थंय घातलें की आमी आमच्या राज्यांत जसो वेरियंट कसो आहा हो वेरियंट कसो आहा सावथ आफ्रिकान बीटाचो वेरियंट आशिल्लो आनी कसलो वेरियंट आसा कोण म्हणटा डेल्टा वेरियंट आसा कोण म्हणटा डेल्टा प्लस आमकां कोणाकूच खबर ना की डेल्टा कितपत हांगा डेल्टाचे केसीस आहा काय फाटलो वेरियंटचे केसीस चालू आहा. हे नवे केसीस जे डेव्हलप जाता ते नवे केसीस डेल्टा प्लसचे आहा आमकां कोणाक खबर ना सद्याचे परिस्थितीन कारण NIVचे लोड खूब आहा. आतांच डॉक्टरान सांगलें की आयज मिटींग जाल्ली टास्क फोर्साची त्या मिटिंगेक तेणी डिसिजन घेतलेलें आसा की हे बेगीन आमी जिनोम सिक्वेन्सिंगचें मशीन घेवंक जाय. तरेतरेचे गोश्टी आयज तुमी पळयल्यार मुंबयच्या एअरपोर्टार गेल्यार 2 वॅक्सिनेशन घेवंक ना जाल्यार भायल्यान येवपी मनशाक सरळ 17 दीस इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटायन चॉयस काय ना सरळ बसीन ते व्हरतात थंय. ह्या तरेच्यो गोश्टी आमकां लक्षांत घालून आमकां विचार करचे पडटले. आमकां जर आमचें राज्य आमकां सेफ दवरूंक जाय डॉक्टरान सांगला कांय निर्णय घेतल्या ते योग्य तरेन ते टायम इंटरव्ह्यूज ते सगळे निर्णय ते सांगतले. ज्या दिसांनी मोठ्या आतुरतेन बिजली सेफ्टी स्टाफ वाट पळयताले तो आयचो हो दीस ज्या स्टाफान कोविडच्या सेकंड वेवीक रात दीस जे काम केलें आपलो जीव धोक्यात घालून दुसऱ्याचो जीव वाचोवपाचो प्रयत्न केलो वाचोवपाक यशूय मेळ्ळें. अशा कोविड वर्सान दिसतालें की सरकारान आपल्या कामाची नोंद घेवची आपल्या फाटीचे शाबासकीची थाप मारची 2 शब्द आपल्या बद्दल बरें उलोवचे ही तेंची अपेक्षा आसली. आनी म्हाका दिसता की आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यांनी ही नोंद करून घेतली की जे कितें काम ह्या लोकांनी केलें तेजी नोंद खंय तरी सरकारान घेवंक जाय. तांकां खंय तरी तेंच्या फाटीर शाबासकीची थाप मारूंक जाय आनी अशा हेतून सबंद गोंय तालुका लेवलचेर हो आयज कार्यक्रम सबंद घडोवन हाडलेलो आसा. कोविड-19च्या सेकंड वेव ज्या प्रमाणे 3 डिपार्टमेंटांनी मोठे काम केले ते म्हणजे कलेक्टर ऑफिस, पोलीस डिपार्टमेंट आनी तिसरे डायरेक्टर ऑफ गोंय सरकारचे आरोग्य खातें. सेकंड वेव त्रास खूब जाले. अचानक इतले मोठे संकट येतले अशी कोणाक कल्पना ना. गोंयानूच न्हय सबंद देशान झप करून सगळी यंत्रणा बिगाडली. तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणा कडेन नासलें तरी पण गोव्यात एक 10 ते 15 दीस थोडो त्रास जालो. प्रत्येकाक त्रास जालो. सरकार आसूं लोकप्रतिनिधी आसूं हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं सगळ्यांक त्रास जालो. पण सुदैवान ते 10 ते 15 दिसांत सरकार आरोग्य खातें हेंच्यांनी परत एकदा कंट्रोल घेतलो ह्या सबंद सिच्युएशनाचेर आनी सगळे परत एकदा कंट्रोल हाडपाक सुरवात केली.